नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे बीजेपीचो उमेदवार श्रीपाद नायका फाटल्यान आदीं सावन खंबीर म्हणून सिनियर राणेचो पूत आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगून मेकळो. प्रतापसिंह राणे काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री. विश्वजीत म्हणटा ताणें बीजेपीची संघाची विचारधारा आपणायल्या. 70रींत श्रीपाद भाऊ खंय हे खेपे इतिहासीक आघाडी. माझे वडिलांनी जे कितें विकास गोंय राज्यान करपाक जाय आशिल्ले त्यांनी केले. तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी त्या टायमान प्रतापसिंह राणेन विकास केल्लो. काँग्रेस पार्टी मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस यू टू काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस. आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप हा. दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगलें आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आसा. आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रतापसिंह राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदां तेणी काल म्हाका सांगलें तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा. तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळे तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन. म्हणून श्रीपाद इतले वर्सां आमच्या 70रींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा. आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यान इतिहासीक लीड म्हणटा ते 70रीचे नेतली. प्रतापसिंह राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुजें म्हाका विचारूंक सोदता. तुका हांवें सांगलें प्रतापसिंह राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले. आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज तेंचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा. आनी जे विकास केले ते आसा जेणी ते विकास केला. तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकर आयले. मनोहर पर्रीकरान विकासाचे ती वेगळ्या मळाचेर व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केलो. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते वेगळ्या मळाचेर प्रयत्न करता. अशें म्हाका दिसता की तिनूच अशे मुख्यमंत्री जेणी आपल्या लेवलाचेर काम केल्लें आसा. खंय तरी आमकां दिसता की मनोहर पर्रीकराची आमकां कमी दिसता. पूण आयज ते भरपाई करपाक आमचे मदीं एक धडधडाडीचें नेतृत्व आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे काम करता. हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला. ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या काँग्रेस कांय ना तकलीन. हांव बीजेपी संघाचें जें कितें काम करपाक जाय तें बी तुमकां सांगता पब्लिकली. संघाचें कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें कितें काम करपाक जाय हांव मनांतल्यान काम करता. पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा. देशाचो विचार करून आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लोकसभेक उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक तेंको दिवचो म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो उलो. तानावडे म्हणटा आमी आमचें कर्तव्य केलें. निर्णय पार्सेकाराचो. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंत पार्सेकाराचे बाबतींत जालें तें परत जावचें ना म्हूण भाऊ सांगता. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान मांद्रे मतदारसंघाची उमेदवारी दयानंद सोपटेक दिले उपरांत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान अपक्ष वेंचणूक लढयल्ली. भाजप आनी पार्सेकर हांच्या मदीं उमेदवारी वेल्यान आरोप प्रत्यारोप जावंक लागले. मात लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागले आनी भाजप पार्सेकराच्या लागचाराची वाडिल्ली शिनेलां मेळपाक लागल्यात. पार्सेकरा वांगडा बसका जाली. आमी आमचें कर्तव्य केलें, फुडलो निर्णय तांचो म्हूण तानावडे उलयलो. कितें आसा तांकां पयर तांचे कडेन वचूनय मेळून आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यां कडेन वचप मेळप. कारण आमी म्हाका म्हणटात खरें ही निवडणूक जी आसा ही लोकल एसेंब्लीची निवडणूक ना. ही निवडणूक आसा लोकसभेची. कारण एसेंब्ली पेक्षा म्हणजे बऱ्याच कडेन बारीक बारीक विशय डेफिनेटली आसतले. हे विशय आमी सोडोवपाक शकतले. कारण येणारे 3 वर्सां हांगले आमदार हांगले आसतले. हांगा सरकार भारतीय जनता पार्टीचें, केंद्राक सरकार परत भारतीय जनता पार्टीचें. त्यामुळे आमी आमचें काम जें आसा तें करपाक जाय, सगळ्यांक मेळपाक जाय. फायनली एखादें डिसिजन जें आसा तें त्या मनशाचेर अवलंबून आसा. पण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा हे सगळे जरी आसले आसत एखादें कारण आपलेपणा थंय उलोवप आसता. हें आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक सगळ्यांचें समर्थन लाभता अशें म्हाका पूर्णपणे दिसता. मजगतीं श्रीपाद नायक सांगता पार्सेकराच्या बाबतींत पक्षा कडल्यान कांयच चूक जाली. मात ह्या फुडें असल्यो गजाली परत जावचे ना म्हूण भावूक विश्वास आसा. ताजो सपोर्ट आसाच आसा. पूण काही हें आसा की काही गोश्टी करून गेले जाल्यार दुसरें अशें जावंक जायना. पूण ह्याचो योग्य वेळेर विचार ताचो निश्चितपणे केलो वतलो. आनी त्या खंय तरी पार्टी सोडून वचूना, आमची विचारधारा सोडूनय वचना. तांचो पूर्ण सपोर्ट भारतीय जनता पक्षाक. हय म्हजें उलोवणें जाल्लें. आनी ताणें पक्षा खातीर खूब काही गोश्टी केल्ल्यो आसा. पार्टीचे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते थंय कंडिशनाची हाजी कांयच हें ना. फक्त कितें काही एक युगो खंय तरी दुखवलो आनी त्या ह्यो सगळ्यो घटना घडल्यो आनी परत हाजे कडेन आमकांय लक्ष दिवंक जाय की अश्यो घटना घडूंक जायना. त्या वेळाचेर घडटात
परंतु हाज्या फुडें त्यो घडच्यो न्ही हाची दक्षता पार्टीन घेतल्या आनीक सादो विशय तो जातले बरोबर येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सरकारी खात्यांनी आशिल्ल्या 10,000 वयर कंत्राटी कामगारांक फिक्स करचे. इंडिया अलायन्स फुडाऱ्यांची मागणी. काँग्रेसीच्या फुटीर आमदारांच्या समर्थकांक भितरले भितर फिक्स केले. दुर्गादास कामत उलयलो. मोदी सरकार कामगारांचे न्ही कॉर्पोरेट लॉबीचें. प्रायवेट सॅक्टरांत जॉब सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान सरकारी जॉबांक खंय लायनी. 5 वर्सां वयर जो गव्हर्मेंटान जाला 20 वर्सां जाल्या 15 वर्सां जाल्या 12 वर्सां जाल्या 17 वर्सां कितलेशे रिकॉर्ड आहा आमचे कडेन एलेक्यू रिप्लाय आहा. आमी ओगी उलयना हें हांकां रेगुलरायज करचे कारण फाल्यां जर ते रस्त्यार पडले जाल्यार अख्खी फॅमिली रस्त्यार येतली आनी पिक एंड चूज करनाकात. आमकां क्लियर रिपोर्ट्स आहा की जे 8 जण फुटल्यात तांच्या खुबशे समर्थकांक खुबशे डिपार्टमेंटांनी रेगुलरायज जाल्या आनी ताचे डिटेल्स आमी फुडल्या सेशनान दवरता तुमच्या मुखार. खंय तरी एक आपल्या गव्हर्मेंट जॉबा खातीर ते डायरेक्शनान वचपाक सुरवात करता कित्याक ते प्रायवेट सॅक्टरान तांकां टोटल अनसर्टनिटी दिसता म्हणून ते सगळे जाण गव्हर्मेंट जॉबाचे दिशेन वता. इंडियन आर्म्ड फोर्सिसाचो जो पयलीं भशेन रिस्पेक्ट आसलो आनी जो हॉनर तो मेंटेन करपाक जाय एक सोल्जर म्हणून तो डेफिनेटली मेंटेन केलो वतलो एज इट वॉज ऑल दीस इयर्स. तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम करूंक शकना तूं इन द आर्म्ड फोर्सीस. हे एमेंडमेंट सगळे असले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बिझनस लॉबी जी असली जे लोकां कडेन लेबर काम करता म्हळ्यार ही ओनरांचो प्रोटेक्शना खातीर हे लेबर लॉज एमेंड करपाचे प्रयत्न जाले. हे लोकांचे सरकार न्हू आनी मोदीकूय आतां कळलेलें आसा म्हणून आतां तो गॅरंटी दिवपाक भोंवता. जो मनीस 2014 निवडून येयलो आनी ह्या गोंयच्या धर्तीरूच तो निवडून येयलो ताका जी लिफ्ट जी मेळ्ळी गोंयान लिफ्ट मेळ्ळी ह्याच मेर्शेच्या ग्रावंडार. ह्याच आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान तेन्ना मनोहर पर्रीकारान ताका पार्लमेंटरी कॅम्पेन कमिटीचो चेअरमॅन केलो. RGNGOन 2019 25 लाख कॅश डोनेशन घेतले म्हणून स्लिपी सोशल मिडियार व्हायरल. आमदार विरेश बोरकाराची सायबर क्रायमाक कागाळ. व्हायरल जाता ती स्लीप फेक. सोशल मिडियार व्हायरल करपी खंय काँग्रेसीचे कार्यकर्ते विरेश उलयता. चिवटे म्हणटा ताचे कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याच्यो स्लिपी व्हायरल. फेक न्यूज जी आसा ती सर्क्युलेट जाताली. फेक जी रिसिप्ट आसा ती रिसिप्ट मारून म्हटल्यार डोनेशन घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणून ते रिसिप्टार बरयला ऑलमोस्ट 25 लाखाचे डोनेशन कॅश घेतला म्हणून अशी फेक जी आसा ती न्यूज अफवा आउट केली आनी खुबशे प्रोफायल्साचे थ्रू फेसबूक प्रोफायल जावन वॉट्सॅपाच्या थ्रू ही सर्क्युलेट जाली. सो आमी ती जी आमची रिसिप्ट आसली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी NGO आमची आसा तेज्या नांवान रिसिप्ट काडलेली आसा. टोटली फेक आसा. रिसिप्टून मेन्शन केला नांव म्हणटा ते चुटे म्हणून. सो चुटेचे जे रिसिप्ट मारली ही रिसिप्ट कोणान तांकां दिली हेही क्वेश्चन मार्क आसा कारण प्रत्येकदां ते घालता आनी तेचेर वयर फोटोय लायिल्लो आसा की मनोजाचो फोटो लायिल्लो आसा आनी ते फोटो सर्क्युलेट करता टोटली एटॅच करून. सो तेकाच लागून आमी आयज कंप्लेन घातलेली आसा आनी कंप्लेनीन आमी थोड्यांची नांवां मेन्शन केल्ली आसा. एक ओमकार नायक म्हणून आसा जेणे व्हॉट्सॅप शेअरिंग करतालो ग्रुपांनी. तसोच क्रेसन अंताव म्हणून ते फेसबुकार शेअर केल्ले आसा. एंड्रू वेगस म्हणून आसा. जोझफ पेरेरा आनी जेनिफर मिरेंडा म्हटल्यार हे थोडे जाणांची जी आमकां नांवां मेळ्ळी विथ एटॅचमेंट आमी कंप्लेन घातलेली आसा आनी हे क्लियर वायलेशन आसा. आमकां चड डावट आसा तो म्हणजे काँग्रेसीचे कित्याक काँग्रेसीचे खुबशे जाण हे मॅसेजीस आउट केल्ले आसा आनी ते आपूण जावन शेअर करता. हांव क्लियर सांगपाक सोदता की अशें समज कोणाचें आसा आमी कोणाकूच पळोवची ना सगळ्यांचेर कंप्लेन लॉन्च करता. आनी लोकसभा मतदानाच्या दिसांनी गोंयांत ड्राय डे. 5 मेक सांजे 6 वरां सावन 7 मेच्या मध्यान राती मेरेन सगळीं सोऱ्यांची आस्थापनां बंद दवरपाची. 4 जुनाक मतमेजणे खातीर ड्राय डे आसतलो. 7 मेक मतदान केंद्राच्या 100 मिटरां भितर सगळीं रेस्टॉरंट बार्रां च्या आनी पान शॉपां आनी बाकीचे गाडे सकाळीं 6 ते सांजे 7 मेरेन बंद. ह्या एप्रिलांत GSTन फाटल्या 7 वर्सांचो विक्रम केला. वर्स 2017 GST चालीक लागत सावन सगळ्यांत चड 2,10,000 कोटी रुपया GST येणावळ. मार्चांत 1.70 लाख कोटी GST कलेक्शन जाल्लें. फाटल्या एप्रील 2023 1.87 लाख कोटी GST आयिल्लो. 12.40% वाड. गोंयांतय विक्रम 23% वाड. ह्या एप्रिलांत 735 कोटी GST. फाटल्या एप्रिलांत आयिल्लो 620 कोटी.
कुशळ आणि अकुशळ कामगारांक कमीत कमी दिसवाडो वाडोवन दिवचो, म्हारगाय भत्तो दिवचो म्हूण आयटकाच्या फुडाऱ्यांची मागणी. सरकारान फिक्स केल्लो कमीत कमी दिसवाडो खंय परवडपाचो ना. सरकार कामगारांक गुलाम कशें वागोवंक सोदता. आयटकाची मे डेक निमतान पणजे जागतीक कामगार दिसाची सभा जाली. जे अकुशल कामगार आसा तांकां 750 रुपया मिनिमम वेज मेळपाक जाय आनी म्हारगाय भत्तो खेरीज मेळपाक जाय. सेमी स्किल्ड जे आसा तांकां 825 रुपया, स्किल्ड 910 रुपया आनी हायली स्किल्ड 1000 रुपीज. भावानो, आमी कितें जमीन आसमान मागना. वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द मिनिमम सर्वायवल वेज. ह्या खातीर की जी मिनिमम वेज सरकारान फायज केल्या, इट इज नॉट अ मिनिमम वेज, इट इज अ स्टार्वेशन वेज. 40 आणि 4 कामगारांचे 44 कायदे रद्द करून कामगारांक आणि शेतकऱ्यांक गुलाम कशे वागोवपाची ह्या सरकाराची तयारी जाल्ली आसा. मत कित्याक मारची तें बीजेपीन टॅक्सी आनी रिक्षावाल्यांक सांगचें. आज मेरेन थळाव्या टॅक्सी रिक्षावाल्यां खातीर कांयच केलें ना. वेल्यान स्पीड गव्हर्नर मिटर बसोवन लॉसांत घाले. परत सरकार आयल्यार आसा तोवय धंदो बंद जावये. थोडे म्हणटा मोदी सरकारान टॅक्सीवाल्यां खातीर बरें काम केलां. प्रुडंटाच्या लोकनामो माळीत टॅक्सीवाल्यांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. आतां मिटर कांय ना. गोवा माणसाची त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो बिंदास चलयतात. तेंचे मिटराचेर चलना, कांय ना, कांय कोण विचारी सुद्दां ना मिटर बसयला काय ना. आनी आतां ते परत स्पीड गव्हर्नर विचारता. कित्याक न्ही आतां हें जें गव्हर्मेंट आसा तेंच फाल्यां येवंक शकता. नेवें येयलें जाल्यार एक नेवें येयत जाल्यार केन्ना आमचें सोल्युशन काडटले. सपोज हे गव्हर्मेंट परत येयलें जाल्यार ते म्हणटाले कितें असं तशेंच चलतलें. दुसऱ्या स्टेटान कितें आसता, खंय भाडें देंवयलें थिंगासान तुमकां भाडें परत मेवता. पूण हिंगा आमचें तशें तितलें जायना. इतलें आमकां हिंगासान फकत वचपाचें भाडें मेवता आनी ते येता आसतना आमकां खाली येवचें पडटा. म्हणून मातशें डिफरन्स आसता. आमचो धंदो आमकां जाय, लोकल धंदो हेजेर कितें जोडटले आनी कितें हाडटले, कितें घर आमी चलयतले. गव्हर्मेंटान हे बारीक धंदे पळय आसा तांकां कितें हें करचें न्ही. तेंचे कितें सॉल्व प्रॉब्लम आहा ते पळोवनूच गव्हर्मेंटान फुडें हें घेवंक जाय, स्टेप घेवंक जाय. फुडें आतां हे बशी बिशी घालता म्हणल्यार आमकां सामकेंच प्रॉब्लम आहा. तर सरकारान आमच्या बाबतींत कितें तरी चिंतपाचें की कितें तरी चिंतून आमचे बाबा रिक्षावर कितें करपाचें, कशें करपाचें हें तेंच्यांनी चिंतून कितें तरी करपाचें आमचें. नाकात येवपाचें, नाच येवंक जाय. हे ना येयल्यार पुरो म्हणटा आमी. हेच जाय आमकां पुरो आनी कांय नाका. हे येयल्यार आमचें आनी वाट लागतली हांगा. आहा तेच सद्या आमी कितें तरी खाता तरी 1-2 भाडें मारतात. आनी परत येयल्यार न्हू एक भाडें मेळचें ना आमकां मारपाक. आनी आतां सांग 1 तारखेक खंय गव्हर्मेंट बस चालू करता. कशें तेंच्यांनीच आमकां सांगपाचें. बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा, बीजेपीचे आमचो CM आहा, आमचे मिनिस्टर आहा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जर आमच्या टॅक्सीकारांच्या बड्डीक लागला तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां लोकांक स्पश्ट करपाचें. कितें बाबा टॅक्सीकार खंयच्या हितून बीजेपीक आमी वोटींग करपाचें ते टॅक्सीकारांक सांगपाचें. तशेंच आज आमी जाणाच सेंट्रलाक आमगेलो बीजेपी सरकार आसा. ह्या सरकारान खुबशीं कामां केल्लीं आसात. त्या सरकाराच्या मदतीन आमच्या गोंय सरकारान हांगा जुवारी पूल बांदलो, मांडवी ब्रीज बांदलो. ताचे खातीर आमकां कितलेशेच 4 लेन रोड्स केले. ते रोडा खातीर हांगा आज रस्त्याची वेवस्था बरी आसा. ट्रॅफिकाचे जाम किंवा प्रॉब्लेम जायना. ते तरी पसून कांय तरी डिसिजन घेवपा जाय जे पळय एक्सिडंट कमी जातले किंवा हे जे प्रश्न आसात टॅक्सीवाल्यांचे, रेंटा कारवाल्यांचे हे सुटावो जातले. हाजो विचार सरकारान करून सगळ्यांक भितर घेवन हांगा कितें तरी बरो विचार करपा जाय. 15 ल्हान भुरग्यांनी सुमार किलोमीटर भर मांडवी पेंवन पार केली. पयलेच फावट 14 वर्सां सकयल्या 15 भुरग्यांनी रेशमागुश ते पणजे मेरेन मांडवी पेंवन पार केली. डेलमन ग्रुप आनी जय जगन्नाथजी महाराज ट्रस्टाचो हो उपक्रम. आयज हो इव्हेंट डेलमन ग्रुप इन कोलॅबोरेशन विथ जय जगन्नाथ जी महाराज ट्रस्ट हांच्यांनी हो आयज इव्हेंट ऑर्गनायज केला. आनी आयज ह्या इव्हेंटाक 15 भुरगीं रेस मागोस टू पणजी हांगा मेरेन स्विमींग करून मांडवी रिवर ही क्रॉस करून येवपाचें आसा. सगळ्यान पयलीं सगळ्या भुरग्यांचे जे पार्टिसिपेंट जाल्या, कोण फर्स्ट येयला
लास्ट येयला हे चिंतू नाकात पूण सगळ्यांचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. म्हाका दिसता हांवेंनूय म्हज्या ल्हानपणार खूब स्विमींग केल्या पूण मांडवी क्रॉस करपाची केन्ना ताक करूंक ना. ताका लागून हांव खास करून तुमची एज पयली जाल्यार अभिनंदन म्हणटा. तशेंच हांव सगळ्यान पयलीं आवय बापायकूय अभिनंदन म्हणटा. तुमचेंय कॉंग्रेच्युलेशन, कारण पेरंट्स जेन्ना भुरग्याक प्रोत्साहीत करता थोड्या जाणांक खूब भंय दिसतलो तुमी बरें डॅरिंग केलां, ना ना म्हजो भुरगो अशें जाता केन्नाय. पूण तुमचें कॉंग्रेच्युलेशन, कारण तुमची ही ताकद ह्या भुरग्यांचो फ्युचर घडयतली. ते मागीर स्पोर्ट्सान आसूं, हांव स्विमिंगानूच म्हणना पूण हितूनसून दिसून येता शिक्षण क्षेत्रान आसूं, स्पोर्ट्स क्षेत्रान आसूं, कलेच्या क्षेत्रान आसूं, भुरगो फुडें सरपाक लागून आवय बापायचो, पेरंट्सांचो, तसो टिचरींचो हो मोलाचो वांटो आसता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.